A6 देव आमचो बाप, पेज नंबर 3. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी पय. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू वस्तुकी आमी सगळीं एक. देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तुकी एक. देवा उतर आयकता तेन्ना आमी एक. जेजू वस्तुकी एक. देव आमचो बाप, तूं म्हजो बाप. देव आमचो बाप, तूं म्हजी पय. जेजू आमचो बाप आनी आमी एक. जेजू वस्तुकी आमी सगळीं एक. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. तुमकां आनी जी कोण यूट्यूबाचेर ह्या मिसान वांटो घेतात तितल्यांकूय माय मोगाचो येवकार दिता. आयज आमी ह्या मिसान तुमची मागणी मनांत दवरया आनी ह्या मिसाची जी खरी इंतेसां आसात तीं आतां आमी मनांत हाडया. दिनवासनी आनी बरी सावथ भलायकी जुझे पेद्रू आनी सबस्तियाना वाज हांचे पासत. रायन आनी ताचे फामिली पासत देवान तांकां बरी सावथ भलायकी दिवची. नुत्तान तिचे पासतूय बरी सावथ भलायकी तिचे आनी तिच्या गरब्या पासत आनी भुरग्यां पासत. ही सगळीं आनी बाकीचीं इंतेसां मनांत धरून आतां आमी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळें आसूं. भयणीन आनी भावनो, प्रोवीस गितान अशें म्हटलेलें आसा, तूं सर्वेस्परा म्हाका एकलो सांडूं नाका. तूं म्हजें बोळ वेगीं वेगीं म्हाका पाव. हांव पळय मनीस न्हय, हांव जालां किडो. लोकां मदें लोचयेंत पडलोलो मनशाच्या खेडण्याचो माल. ही कल्पना मनांत दवरया. आनी आमी जेन्ना पातकांत जियेता तेन्ना अशें आमकां घडोवंक लागता. देव खास लायना आमचे पातक आमकां ही बरी आमचेर वायट आताता आनी आमकां तें सोंसचें पडटा. पूण खूब पाटी आमी देवाचेर शिण कोत्ता, हें सारकें न्हय. पूण ह्या आमच्या पातकाक लागून आमचेर आमी ओदृश ओडून घेता. तर ह्या वेळार दोळे धांपया आनी काळजान थावन जीं जीं पातकां आमचे सगळे उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान घडटात तांची आठवण करून ह्या वेळार तें सगळें जेजूच्या स्वाधीन करया आनी एकामेकाचें आनी देवाचें बोगसणें मागया. हांव पातकी सोर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकली वागून आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, मनशाची सोडवण तूं निरंतरी कोत्ताय. तरी ह्या काळार अदीक भरपूर कुरपेन तुजे पोरजेक तूं दादोशी कोत्ताय. तुजे हे विंचून काडलोले पोरजेचेर प्रोत्सन जावन तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी नव्यान जल्मल्ल्यांत आनी नव्यान जल्मूचे आसात त्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. आतां आमी शिंतीदान देवाचें उतर आयकुया. इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पो देव अशें म्हणटा, इस्रायलाचीं भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यात थंयची तांकां भायर काडटलो, जोळी मोळी शिंपडल्यात तांकां जमा करतलो आनी आपल्या काशा देशांत परतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र कोत्तलो आनी सोमेस्तांचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राज्यांनी ती दोशी आसची नात. कुड्ड्या देवाची भोजवण करून आपल्या नोश्टा कुटुंबांनी वो दुसऱ्या कसल्याच पातकांनी ती बसटोवची नात. तांणी जायते फावटी म्हाका नाकारला, तातूंतली हांव तांकां निवारतलो, तांकां नितळ करतलो. ती जातली म्हजी परजा आनी हांव जातलो तांचो देव. दावीद म्हजो सेवक तांची राजवट चलयतलो, सगल्यांक एकूच गवळी आसतलो. ती म्हज्यो आज्ञा सांबाळटली आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळटली आनी तांचे प्रमाणे चलतली. जो देश हांवें म्हज्या चाकरा जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देशांत तुमचे पुर्वज जियेताले त्या देशांत ती जियेतली. ती तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय जियेतली सदांकाल. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणाक तोखपाचो करार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो आनी तांचे मोदें सदांकाल म्हजें पवित्र बिराद करतलो. तांचे वयर म्हजें ठिकाण करून हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी परजा. आनी जेन्ना तांचे मोदें सदांकाल म्हजें ठिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें की इस्रायलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पर हांवूच. देवाचें उतरें. देवाचें वडोपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. सगळीं परतून म्हणुया. गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिपडायल्लो तोच तांकां जमा करता. जसो गवळी शेळ्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. आमचो जबाब. गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. सर्वेस्परान जाकोबाक गुलामपणांतली भायर काडली. बोलीस राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोब मारतली. सर्वेस्पराची उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातली. आमचो जबाब. गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं, तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक कुशालकाय भोगतली. तांचें रुदन सोंपोवन तांकां हांव संतोश भरीत करतलो, तांकां बुजवण दितलो. तांची दुखाभरीत काळजां आनंदान भरतलो. आमचो जबाब. गवळी आपल्या शेळ्यांक राखता तसो सर्वेस्पर आमकां राखता. उद्गाराक उबी रावया. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जुवांवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. जेजून केल्या तें पळोवन मारयेशी आयलोल्या जुदेवांतल्या
जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. पूण ताचे भितरल्या कांय जाणांनी फारिजे वाशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें. म्हणटच परम याज्ञिकांनी आनी फारिजेवांनी आपली सभा भरली. ताणें म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणां करूंक दाखयता आनी आमी कितें कोत्ता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगळो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमचे पोरजेचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परम याज्ञीक आसलो. ताणें ताका म्हणलें, तुमी कांयच समजनात. सगळ्या राष्ट्रांचो भस्म जावचे परस पोरचे पासत एकलोच मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजुचेच नात. हें ताणें आपल्या मनांतलें म्हणलें ना. पूण त्या वर्साचो परम याज्ञीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू पोरचे पासत मरचो आसलो आनी न्हयच पोरचे पासत पूण देवाच्या आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. त्या दिसा थावन ताका जिवेशी मारूंक ते येवजिताले. देखून जेजू जुदेवा मदें उक्तेपणी भोंवना जालो. पूण थंयसरलो भायर सरून अरण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्रायम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या शिश्यां बरोबर रावलो. जुदेवांची पास्काची परब लागीं पावलोली. आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवां थावन जेरुजल्याक गेल्लो. ती जेजूक सोदताली आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटाली, तुमकां कितें दिसता? तो परबेक येतलो की ना? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भणीनान भावनो, जेजू आपूण आपणाच्यो वस्तुंकी कांयच करिनासलोलो. देवाची येवजणे प्रमाणे तो आपलें जिवीत सादतालो. देवान मनशाक ह्या कारणाक लागून केलो की मनशान देवाक वळखुचो, ताचो मोग चाखचो आनी ताच्या मोगा प्रमाणे एकामेकाचो मोग करचो. आमी हें दोतोरनीत शिकता आनी हें करच्याक फकत ताचीच कृपा आमकां जाय. म्हणटच जेजून हे भाशेन जिवन आमकां सगलें म्हणल्यार तूं तयार केलेलें आसा. कितें तयार केल्लें आसा? जशे भाशेन आदल्या करारान आमकां दाखयलां, कशे भाशेन इस्रायल पोरजा देव एकठांयता, तांकां सगळें दिता, तयार करता आनी तांकां घडोवन हाडटा. पूण तीं ताच्या हुकुमा प्रमाणे जिवोवचें आसतना, सुमृती प्रमाणे जिवोवचें आसतना आपणाक जाय पळय तशीं जियेतात. आनी मागीर ताचो परिणाम कितें जाता की तींच सगळीं बेजूड जातात आनी तांकां मागीर बंदखणींत आनी अरण्यांत आनी दुसऱ्यांच्या ताब्यांत केलीं जातात. अशें केलें की ना, देव तरी पूण तांकां सोडिना. कित्याक देवान तांचे सगळें करार केल्लो आसा, तो पाळटा. तांकां परतून एकवटा येता, तांचे सगळें पातकां हातीन पुसून काडटा आनी तो म्हणटा, हांव तुमचो देव, तुमी म्हजी परसा आनी तुमचे बरोबर हांव असो करार करतलो की तुमच्यान केन्नाच म्हजे सुरक्षेनी पयस वचोंक जावचें ना. पूण तरी पूण देवान आमकां एक गूण दिल्लो आसा, तें म्हणजे स्वतंत्रपण. आमच्यान आमचे वस्तुंकी आमकां जाय पळय तशें आमचें जिवीत सारूंक जाता. आतां जें देवान आमकां आदल्या करारान सांगलां, तो आमचो देव जातलो. आनी एक म्हणटा तो आमचो देव आतां कसो जाता? आमच्या काळजांत तो रावता. आमी पळयता दुसऱ्या वाचपान कशे भाशेन लाजरसाक
ताणें मरणांतलो जिवंत केलो, ताका परतून ताणें हाडलो. आनी हे भाशेन केल्या उपरांत खूब जुद्यो जे ताचेर विस्वास ठेविनासलेले पूण ह्या कन्यांक लागून ते म्हणूंक लागले वच तो ताचेर विस्वास ठेवया. पूण दुसरे पळय परम याज्ञीक आसलेले आनी बाकीचे फारिजेव आसलेले तांकां ते मानूंक नासलेले. आयज आमी पळयता कशे भाशेन कायफास आनी आन्ना ते कशे भाशेन जेजूक नाकारतात आनी ते नाकारतात खरे पूण ते दुसऱ्यांकूय सांगतात तुमी ताका नाकारूंक जाय म्हणून. ताका एकल्यान मेल्यार सगळे परजे पासत हें बरें, पूण हे भाशेन तेणें म्हणल्या उपरांत ताणें आनीक कितें बाकीत केलेलें आसा की जेजू तेच परजे पासत न्हय इज्रायल परजे पासत पूण आख्ख्या मनशाक पडला पासत तो आपलें जिवीत दितलो आनी तिका सोडवून धाडटलो. हें ताणें आमकां ह्या दुसऱ्या वाचपान कळीत केलेलें आसा. हो जेजू आतां आमचे भितर जियेता आनी ताका तर आमी भितरल्यान आजीर जायत बाकीचें सगळें सोंपें जातलें. आनी कितल्याशे जाणांक तें जालेलें आसा. कितलींच जाणां आतां ताचे घोटायेन आपलें जिवीत सादतात. अशे भाशेन एकलो आदल्या तेंपार 300 वर्सां ह्या काळार ताचो जल्म जालो. ताचें नांव आसलेलें जुआंव. जुआंव हिंचल्लो इजिप्तांतलो आनी 25 वर्सांचो आसतना ताणें घरदार सोडलें आनी तो ओराण्यांत गेलो आनी थंयसर एका आपल्या गुरू खाला तो आपलें जिवीत सारूंक लागलो. ताणें ताका कितें केलें, ज्यो वस्तू आमच्यान करूंक जायना तसल्यो करूंक लायल्यो. आतां ओराण्यांत आसा तो, चड कांय जेवण बाण कांय ना थंयसर, पूण ताका ताणें सांगलें हे फातर पळय आसा ते तूं घोळाय आनी तेंच काम करूंक दिलें ताका. तो तेच भाशेन तो घोळांक लागलो, ते लोटूंक लागलो आनी ते घुंवतात ते ताणें केलें. ओराण्यांत तें सोंपें न्हय कित्याक सगळीं रेंवां आसा, खूब तोकस घालचो पडटा, पूण ताणें केलें तें केल्या उपरांत हे भाशेन 16 वर्सां ताणें सारलीं. मागीर ताका आनीक कितें करूंक लायलें. कितें केलें ताणें, ही पळय झाडां आसलेलीं थंयसर तीं ओराण्यांत मोत्तात तांकां उदक घाल म्हूण सांगलें. तो उदक घालीत रावलो. हे भाशेन ताची घडणी जाल्या उपरांत ताका खूब कुरपां मेळ्ळीं. ताणें कितें केलें मागीर, तो आपलो एकलोच एका तेंगशेर वचून रावलो ओराण्यांतूच. एकदम कठीण आसलेलें आनी थंयसर ताणें कोणाकूच पळोवंक ना, बायलांक ना म्हणून मनशांक, दादल्यांक. थोडे दादले केन्ना येताले ताजेशी म्हणजे तेच मोटवाशी तांकां तो पळयतालो पूण बाकीचे तांकां धाडटालो तो बेगीनच. पूण हे अशे भाशेन जिवीत सारल्या उपरांत ताचे मदें कितें घडलें, पयले सुवातेर ताका देवान अशी कृपा दिली की सृश्टीचेर ताचो ताबो आयलो. दुसरें म्हणजे तो एकदम आपल्या वडिलांचें आयकतालो आनी त्या प्रमाणे तो जियेतालो. आनी तिसरें म्हणजे ताचे मदीं इतलो आनंद आसलेलो की जे कोण ताका मेळटाले तांकांय तो आनंद मेळटालो आनी ते एकदम खुशालकायेन पदरतताले. म्हणून हे भाशेन ताचें जिवीत जाल्लेलें. मागीर आनीक 50 वर्सां ताणें हेच भाशेन सारलीं आनी तो थंयसर आसलेलो पळय थंयसर तो कोणाक मेळो नासलेलो पूण ताका मेळोंक येताले. एक पाटी एक परम याज्ञीक आयलो आनी तो असोच ताका कळोंक नासलेलें पूण हाका तें कळ्ळें. तो समजलो की ताका कळचें ना हो कोण पळय तो आनी ताणें ताचो उमांग घेतलो आनी ताका धाडलो. तेच भाशेन थंयसर एक पातशाय आसलेलो, ताचें जिवीत ताणें पारकिलें. ही देणी ताका दिल्ली देवान. आनी मागीर शेकी ताका मरच्या आदीं अशें जाणीव जाली की हांव आतां मरतलो म्हणून. तो इतलो मागण्यांत रावलो. दिम्येर ताणें 3 दीस सारले आनी तिसरे दिसा तो तसोच दिम्येरूच मेलो. हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत पूर्णपणे देवाचे सेवेंत सारली. आतां ही सेवा कसली, ताणें मागणें केलें पूण ताचें मागणें सगळ्या जाणांक फायदाशीर जावंक लागलें. तो कोत्तालो खरें. आनी हे भाशेन आमी जेन्ना आमची मागणी कोत्ता, उपास कोत्ता
आनी बाकीचें बरेपण दुसऱ्यांक दाखयता तें आमच्याच पासत न्हय, तें सगळ्यां पासत घडोवन येता. कित्याक लागून जशे भशेन एके कुडींत हिंचोय एक सांदो जो वावर कोत्ता तो ते कुडी पासत कोत्ता, तेच भाशेन आमी जेन्ना कितें कोत्ता तें जेजूची कुडी पासत कोत्ता. आनी आमीच न्हय पूण जेजू आमचें सगळें कोत्ता, कित्याक तो आपलें बरेपण आमचें सगळें दुसऱ्यांक दाखयता. आनी हे परी देवाची येवजण जी आसलेली आमचे पासत आमकां संवसारांत हाडूंक, कित्याक लागून ताका वळखोवच्याक, ताचो मोग चाखच्याक आनी ताच्या मोगान एकामेकाचो मोग करच्याक. तर हें सगळें आमचें सगळें घडच्याक आमच्या आत शेवंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता आनी आमचे भितर हात इतलें जेजू सगळें आसा म्हणटच तें जेजू सगळें आमी दवरया सुस्कार भायर सोडटना आनी तें भायर काडया. जेजूचेर धरून तो आमकां ताचेर आशिर्वाद घालतलो. ह्या सगळ्या चिंतनाचेर, भावनाचेर, आठवणीचेर आनी आमच्या संबंदाचेर हें सगळें ताचेर दिलें म्हणटच तो आमकां बरें तें अदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून आपलें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटलो. हे परी दर दिसा आमी ताचे सारकीं जायत वेतेल्या आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जेजू सगळें घडोवन येतलें. आमी आतां मागणें केल्लें आसा, मागण्यांत आमी आसा, तर ह्या शुद्ध निर्मळ स्थितींत आमी सगळ्यां पासत मागया. आनी जेन्ना आमी दुसरे पासत मागता देव आमकांय बरेपण फावो करतलो. सोरपोतेदार आनी काकूळट सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. सायबा, आमच्या भारतांतूय 2 वॅक्सिनां आयिल्लीं आसा आनी भायलीं येतात, पूण आमकां खूब जाणांक भिरांत आसा. ताचो परिणाम कसो जातलो आनी हें पळोवन आमी फुडें सरोना, पूण तूं आमकां आदार आनी घोठाय दी. हाचो बरो परिणाम आमचेरूय जावच्याक आनी हे परी आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C4, page 29, Asa Jesu, page 29, C4. Amchi pakadun kadun nirmol kalsa tukavopo devavani munchamode sondan korum shanti korum asa Jesu tu vens dilo purgo tuzo asa Jesu tu vens dilo purgo tuzo. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोतेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें हें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. सोरपोतेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुजें नांव उच्चारून पवित्र स्नान घेतोल्यांक नवें जिवीत दिवन सासणाच्या जिविताक तूं तयार कोत्ताय. तुज्या चाकरांची ही दानां आनी मागणी मानून घे आनी तुजेर विस्वास दवरतेल्यांचे ओत्रेक सुफळ कोर आनी तांची पातकां धुवन काड.
क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परा टायम वाचता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावा. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदिदार आनी सासणाच्या देवा सोर्व काल्यान चोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपवास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फॉर्मायताय तांचे वरवीं आमचे पातकी सोयम आमी दोमावन दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत वतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार कोत्ताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंचोर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जय उंचोर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान साशणीक करोराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापान सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोटजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तुजे पोती बागयोन झुजे बागयोन दवरून दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोतेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. देवान आमचे सवें करार केल्लो आसा तो सदांच विस्वासी आनी तो आमचे भितर जियेता. सगळें आमचें जें गरजेचें तितलें तो जाणो तितलें तो आमकां दिवंक सोदता. तर आतां आमी उदार काळजान उक्त्या मनान आमचें सगळें जिवीत ताका कोटोन ताणेंच आमचें सवें हें मागणें म्हणून आमकां आनी तांचे पासत आमी मागता तांकां सगळ्या जाणांक बरेंपण फाव कर म्हणून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुरकेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवण्ण जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोयन सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासला. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुतांक पडली आनी आतां आमकां हांगसर राजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सोकली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो खोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. भाव भयणी आमी सगळीं D6 पेज नंबर 49. जेजूक आमी भितरल्यान हाजीर जावया. दोळे धांपून ताचे बरोबर हो वेळ सारया. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज
सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन मागुया मोहिमेवंत देवा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या भोव पवित्र रोगताच्या जेवणांत तूं आमकां पोसताय ताचे वरवीं देव स्वयंबाचे आमकां वांटेली कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन आमेन. पवित्र सोतोळ्यांत बुधवारा दीस शुक्रारा दीस आनी सोनवारा दीस इंग्लीश भाशेन मिसां जातली म्हणटच बुधवारा दीस मंडे थर्सडे 5 वरांचेर गुड फ्रायडे 3 वरांचेर आनी सोनवारा दीस सांगे 11 वरांचेर हे भाशेन आमचो सेवा धर्म आसा तुमच्यान आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर ऑफिशियल बजिलिका ऑफ बॉर्न जेजूस त्या यूट्यूब चॅनलाचेर खूब कार्यक्रम आसात आतां हांवें ह्या बजिलिका विशीं थंयसर घातलेलें आसा तर तें तुमच्यान पळोवंक जाता त्या भायर कॉन्सर्ट जाल्लो आसा फाबियोलान हांगसर ताच्या सगळ्या भुरग्यां बरोबर एक मोठें कशें ताणें कितें केलेलें आसा गायनां पास्काची आनी खोरेजमाची तर ती तुमच्यान पळोवंक जाता तर आनिकूय थंयसर कार्यक्रम आसात जे आमचे तुमचे पासत ते तुमच्यान पळोवंक जाता सर्वेस्वर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सवे आनी सोर दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचें वडपकार भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें आमच्या उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शाक्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटाव आमेन. Page 207 Bo Mogal Mai T12 T12